हे पळयात विडे धरणाचो हो वाठार। फाटलो कांय तेंप हांगा वातावरण थंड आशिल्लें, कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्यो। आतां थंय परत नेटान काम सुरू जालां। सायट इंजिनियराक विचारल्यान तो सांगता ते खंय फकत माती काडटात। कालपासून हे रस्ता हे करून सीओटी राहिलेले आहे। हे सीओटी खोदकाम करून हे 2 महिन्यामध्ये एवढं भरायचं, सीओटी भरायचा कार्यक्रम आहे तेवढं। मेन डॅमचं काम यावर्षी तरी नाही आहे, मेन डॅमचं काम पुढच्या वर्षी बघू, म्हणजे काय निर्णय होईल त्या ह्याच्याप्रमाणे पुढच्या वर्षी करायचं। ॲक्टिव्हिस्ट म्हणटात कसलेंच परमिशन नासतना महाराष्ट्रान काम सुरू केलां ते बेकायदेशीर। लवादा समोर असताना महाराष्ट्र सरकारान विर्डी धरणाचे जे काम आसा ते परतून सुरू केल्ले आसा। पावस येवपाक केवळ 2 महिने सुरू असताना महाराष्ट्र सरकारान आता सध्या विर्डी धरणाचेर एक्सकावेटर, त्या शिवाय JCB आणि ट्रक नव्यान हाडून हांगासर हे काम सुरू करपाक यत्न केल्लो आसा। हे कटिंग ऑफ ट्रंचेस म्हणजे पावस येवन हांगासर नुकसान जावंक जायना, पाणी जे आसा तेचो व्यवस्थित प्रवाह जो आसा तो वचपाक जाय, त्याच्या खातीर हे कटिंग ऑफ ट्रंचेस हे जे काम आसा हे 2 महिन्यां खातीर पावस येवच्या पयलीं सुरू करपाचें थारायल्लें अशें ते सांगतात। पूण एकंदर महाराष्ट्रान हाच्या पयलीं जे कितें काम चलयल्लें आसा ते पुराय तरेन बेकायदेशीर आसा। हो जो धरण प्रकल्प आसा, हो धरण प्रकल्प तेंच्यांनी जवळ जवळ 80% तेचें जे काम आसा ते पुराय केल्लें आसा। येदें व्हडलें जें धरण आसा हे आमच्या अंजुणी धरणा पेक्षा मोठें आसा आनी तेचें जे बांदकाम आसा हे पुराय करपा खातीर महाराष्ट्र सरकारान ना पर्यावरणीय दाखलो ना तेच्या खातीर नियोजन आयोगाची परवानगी जी आसा ती घेवंक ना आनी एकंदर हे जे काम आसा हे पुराय तरेन बेकायदेशीर आसा। सध्या ह्या प्रश्नाचेर म्हादय पाणी वांटप लवादा कडेन अंतीम जो निकाल आसा तो ऑगस्ट 2018 येवपाची शक्यता आसा। पूण अशा पार्श्वभुमीचेर महाराष्ट्रान हांगासर काम सुरू करून एकंदर जे कितें संकेत आसा त्या संकेताचें पालन केल्लें ना। ह्या प्रकल्पाक विर्डी धरणाक लागून खंय सांखळे पाडोशे उदका पुरवण प्रकल्पाचे उदका पुरवणेचेर मोठो परिणाम जातलो। चडशा उत्तर गोंयांत दिवचल 70 सावन उदका पुरवण जाता। ह्या प्रकल्पाक लागून आमच्या सांखळे आनी पडोशे हे जे उदकाचे प्रकल्प आसा तांकां उदक कमी पडटालें। गोंय सरकारान ह्या संदर्भान आपलो निशेध जो आसा हो महाराष्ट्र सरकारा कडेन अभिव्यक्त करपाक जाय, कारण अशा पद्दतीन चोरी छुपे जर काम सुरू केलें जाल्यार निश्चितपणान त्याचे दुष्परिणाम आसा ते आमच्या ल्हानशा राज्याक भोगचे पडटात। प्रुडंटा खातीर उदय परब।